दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मगच्या बाबयनीनो जायते फाटी जायतीं जाणां बघतात, कठीण दूख बघतात, कठीण वळवळटात, काळजां बेसां जाल्यांत, ब्रोकन हार्ट्स, ब्रोकन रिलेशनशिप्स. कितें म्हळ्यार मस्त तेंपान सावन संबंदांत आसात, आतां संबंद मोडया, लग्नां बेस मोडया. लग्न जावन कितलोगी तेंप जालो, काजार जावन मस्त तेंप जाल्या उपरांत भुरगीं जाल्यांत, भुरगीं इस्कालाक येतात, भांगरांतलीं भुरगीं. जाल्यार थोड्या लग्ना बेसांत पती थावन विवाह विच्छेदन करया, डिवोर्स करया, आमकां नाका म्हणून. आनी थोडे फावटी पतीन थावन म्हाका तूं नाका, हांव भुरग्यां कोणाक म्हज्या रावतां, तूं नाका म्हाका म्हूण तशें. देखून म्हाकाच्यान ओल्या कश्टांत ती आमचे लागीं कावन्सिलिंगाक येतात. आनी एक दोन खंय आयकोंक मेळटलें पळय आदल्या तेंपार, आतां प्रॅक्टिकली एक हप्त्यांत 2-3 अशें मेळ्ळ्या भुरग्यांक मेळचें आसा. हप्त्यांत फोन करतात, येतात, रडतात. देखून संबंदांनी मुखार वचूंक जायना, संबंद बारी बिगडला. देखून आज हें इतलें पुरो आयकून ह्या पती आनी पत्नी मदलें, न्हवरो आनी व्हंकले मदलो संबंद तो बऱ्या तरेन जावचे खातीर, तो अती बळादीक तांचें रिलेशनशीप स्ट्रोंग जावचे खातीर, बळादीक जावचे खातीर, कसलीय तातूंत गाय जाल्या जाल्यार, कसलीय दुखी आसा जाल्यार ताका हिलींग जावंक, ते दुखी गूण जावंक. आनी आदल्या सुरवेक तांणी मोग करतना, तांणी मोगान जियेतना त्या स्थिते गतेक रेस्टोरेशन फाटीं वचोंक आतां गरज आसा. तांकां हिलींग करूंक गरज आसा आनी रेस्टोरेशन तें देवानच करचें. आमी लिखून मोग दिवंक जाता, पूण गूण करचें संपूर्ण ताचो संबंद, तांचें रिलेशनशीप गूण करचें, सोम्याची एक विशेश कृपा तांकां जायचें. देखून त्या विशेश कृपा खातीर आयचें मागणें आमी मागया. तुमी असले दुखीचे संबंद तुटोवंक वेच्या रिस्केर आसचे संबंद, रिलेशनशीप आसले, तुमी तुमची फ्रेंड्सां जावंक पुरो, या तुमचीं भुरगीं बाळां जावंक पुरो, तुमची भाव भयणी जावंक पुरो, तशें आसा जाल्यार तुमी म्हज्या सांगाता दायकर मेळचें. आनी सरेस्परांनी देवाक हें विनंतेचें खालतें मागणें आमी एक उपास करून गी, एक प्राजीत करून गी, सॅक्रिफीस करून गी, हें मागणें आमी तांचे खातीर करचें. कसलोय संबंद हिलींग आनी रेस्टोरेशनाची गरज आसा, तांचे पसत सोम्या आज आमी विशेश तरेन ह्या रिलेशनशिपा पसत आज काकुळटारा जेजू तूं आमचे मदें आनी देव बापा मदें संबंद घट करूंक, तो परतून आसा करूंक, संबंद आसा करूंक तूं संवसाराक आयिल्लोय सोम्या. हे सोम्या तूं ह्या संवसाराक आयिल्लोय देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमी व्हरतो संबंद आसा करन तुजी बापाची खुशी पाळूंक आमकां शिकोवचे खातीर, बापाक आनी आमकां संतोश दिवंक तूं आयिल्लोय. रोमाघरांत बरयल्या पत्रांत 5वो अध्याय 5वो श्लोक सांगता, आमच्या काळजांत देवाचो मोग स्पिरितान घाला, देवाचो मोग स्पिरितान आमच्या काळजांत घाला. बापा तूं मोग आनी तूं आमचे थंय आसाय बापा. तुजो मोग संबंद सारको नातिल्ल्यान थंय तांकां हांव तुजो मोग संबंद बरो नातिल्ल्या थंय, सारको नातिल्ल्या थंय तुजो मोग तांचे थंय काम करून दी आनी तांकां हिलींग हाडून दी, तांकां बळ हाडून दी, तांचो संबंद घट करचे तरी कृपा तांचे थंय वळोवन येवन दी. तांणी कोडू बगणां सोडूंक कृपा दी. तांणी बॅड मूड जाताना एकामेका दूर जातात, एकामेका एप्रिशिएट करनात, एकामेका आदारसून सुदारसून व्हरिनात. आनी तेजो बॅड मूड जाल्लो जाल्यार वायट करचें, मॅलीस करचें, राग दाखोवचो, एकामेकाचो थंय तांकां उलोवन येना, वायट उलोवचें, एकामेकाचें वायट उलोवचें, एकामेकाच्यो खबरो हेरांक सांगच्यो. हें सगळें वायट तांचें जावन काड सोड, उमटून काड तें तांच्या काळजांतावन, तांच्या स्वभावांतावन, तांच्या नेचरांतावन असलें नाका नेगेटीव
ॲटिट्यूड, ते मूड्स तांच्यातून काडून उडय, ते रद्द कर, बंद कर. तांच्या रिलेशनशिपाक हिलींग हाड, तांच्या रिलेशनशिपाक बोळ घटाय हाड. तो संबंद, तांचो संबंद, तांचें रिलेशनशीप बळादी घट्ट कर. जेजूच्या नांवान हें तांचें खोटेपण हाकेर जावं दी. तांचो राग जेजूच्या नांवान हाकेर जावं दी, बंद जावं दी. तांचो मसूर एकामेकांतय तांचें उलोवचें आनी एकामेकांतय तांणी हग्यां काडचें, रिवेंज पळोवचें, तें जेजूच्या नांवान आतांच बंद जावं दी. तीं एकामेका उपकारचीं, एकामेका नीडफूल, एकामेका दयाळ काळजाचीं तीं जावं. तीं कंपॅशनेट, दयाळ मोगाळ तीं जावं दी. तीं एकामेकाक अर्थ करून दी, अंडरस्टँड करून दी. मोगाळ काळजाचें, लवींग हार्टेड, कुशेन एकामेका बगसूंचें तसलीं तांकां कर. तसलें जोडें कुशेन, आप कुशेन एकामेका बगसूंक तीं तयार आसूं दीत. तीं एकामेका मोगान चलोवन दीत. तीं एकामेका मोगांत वाडोवन दीत. तांचे दोळे तूं उक्ते कर. तांचे संबंदाचें वॅल्यू कितलें, ताचें मोल कितलें, तांचो हें रिलेशनशीप कितलें मोलादीक म्हणलें जाणा जावंक तांकां तुज्या काळजांतल्यान वटच्या दैवीक काकुळटीची कृपा तांकां दी. तांकां एकवटोवंक आनी एकवटोवन जियोवंक आदार दी, बोळ दी. जेजूच्या नांवान तांकां बोळ आमी सगळीं सांगाता मेळोन मागता हांव बापा. तांकां एकामेका एका काळजाचीं, एका मनाचीं जावं दी. स्पिरितान तांचे थंय एकवट हाडून दी. पवित्र स्पिरीट तांचे थंय एकवट हाडून दी. तीं एकामेका दयाळ, एकामेका मोगाळ, मृदू जावं दी. तुवें तांकां दिल्ली शांती समाधान तीं मानून घेवन दी. तुवें तांकां विशेश शांती समाधान दिलांय तें तीं मानून घेवन दी. हें तांच्या काळजांत मनांनी बरोवन दी. तीं तांचो संबंद तुज्या उतरां वयर बांदून हाडून दी. वाऱ्या वादळांतावन तांचो संबंद राख. तांचो मोग जेजूच्या मोगांत पाळांनी दिपाळां सोडून रोंबोवन दी. हर एका दिसा तांचो संबंद बोळादीक जावं दी. राग, मोसोर, बोस्टींग, गत्त, गर्व तांचे तावन पयस वचूं दी. तांकां रूड जावंक बिलकूल तांकां दिनाका. एकामेका थंय रूड जावंक बिलकूल तूं दिनाका. तांणी करूंक नजो जाल्लें करिना जावच्याक कृपा दी. कित्याक तांणी तांच्या लग्ना जिवितांत तांच्या संबंदान थोड्यो संगती करूं नजो. एकामेका थंय वायट उलोवं नजो. एकामेका रेस्पेक्ट दिचे. एकामेका मानान सराचे. एकामेका आदार दिचे. एकामेकाचें बरेंपण पळयचें. ताच्या बदला एकामेका सकयल घालूंक, एकामेका निंदा करूंक तें बिलकूल तांकां दिनाका. तली रूड मोत आनी काळीज तांकां दिनाका. तांच्या हक्का खातीर तांकां जाय जाल्ल्या बरी करिनासतना तांच्या हक्कां खातीर झुजचें, तांकां जाय जाल्ल्या बरी जाय करचें तें बिलकूल तांकां करूंक दिनाका. तांचें बरेंपण मात्र पळोवंक, एकामेकाचें बरेंपण पळोवंक आनी आपणाचें स्वाबरेंपण पळोवंक. म्हजें सोंत बरें, हांव बरीं जालें म्हणलें तें बरेंपण पळोवचें तें बिलकूल दिनाका. एकल्यान आनेकल्याचें, आनेकल्यान हाचें तें बरेंपण पळोवचें, आनेकल्याचें बरेंपण पळोवचें. तें तुजो गूण सर्गींतावन तांकां आसा दी. अणीत पळोवन संतोश पावनाशें तांकां कृपा दी. अणिताक अणीत जाली, आनेकल्याक दुखलें, आनेकल्याक कश्ट येयले, आनेकल्याक तें पळोवन तांकां संतोश दिनाका. सत नीत जिखतना तांकां संतोश आनी उल्हास आनंद पावंक कृपा दी. तांणी एकामेकाचें बरेंपण आशेवंक कृपा दी. तीं एकामेका मानान लेखून दी. तांचो मनोभाव नवो कर. दुस्मानान तांकां कोश्टोवंक बिलकूल प्लॅन केल्ल्या वेळार तें दुस्मानाचें प्लॅन निर्फळ कर. सगळ्यांचो संबंद आतां बळादीक जावं. तांचो संबंद बळादीक जावन तांणी संतोश, समाधान, उल्हास, उत्साह तांणी भोगूंक लग्न जिवितांत उल्हास,
लग्ना जिवितांत समाधान भोगूंक आनी तृप्ती भोगूंक आनी त्याचे वरवीं तांच्या जिवान नंदन जावंक तांकां कृपा दी. आमेन. देखून आमचो संबंद थोडे फावटी कुरीस जाता आनी कसो तो कुरीस जाता आनी आमकां तो जेजू आज वांजेलांत संबंद आमचो जड जाल्ल्या वेळार तो कुर्सा खातीर आमी कसलो सॅक्रिफायस करचें म्हणलें जेजू आज आमकां सांगता आयच्या वांजेलांत ह्या आयताराच्या वांजेलांत मोगाचा न्हू जेजू तितोडे मंदामेंट दिता, 3 आदेश दिता, तितोडे आदेश दिता, ट्रिपल कमांडमेंट जेजू दिता की ते मंदामेंट क्रिस्तांव जिणेची नीज बुनयाद रुपीत करतात. जेजून दिल्ले ट्रिपल मंदामेंट आमची क्रिस्ती जिणी, नीज क्रिस्ती जिणेची बुनयाद ते रुपीत करतात. एकले ते तितोडे आदेश जेजून ट्रिपल कमांडमेंट दिल्ले ते पयलें आयच्या वंजेलान जेजू दिता पयलो आदेश, पयलो कमांडमेंट आमी आमकांच इन्कार करचे, वी मस्ट डिनाय आवर सेल्स. दुसरो आमचो कुरीस उखलून घेवचो, घे तुजो कुरीस, टेक अप युअर क्रॉस. आनी तिसरो आनी म्हजो फाटलाव करूं आनी म्हजो फाटलाव तुकाच तूं इन्कार कर, घे तुजो कुरीस आनी म्हाकाच म्हजो तूं फाटलाव कर, फॉलो जिजस. आमी ह्या 3 उपदेशांनी, ह्या 3 मंदामेंटांनी कितें आटपता तें पळया. द इम्प्लिकेशन ऑफ दीज 3 कमांडमेंट तातूंत कितें सकळी ह्या 3 उपदेशान 3 मंदामेंटांनी कितें सगळें आटपून आसा तें आतां एक घडी बरी नियाळ करया. पयल्यान पयलें जेजू ह्या 3 मंदामेंटाची गरज दाखयता. कठीण गरज जाता ही मंदामेंट, तिनी आमकां गरज आसा म्हूण जेजू दाखयता. देखून सत्साचें रिवॉर्ड, सत्साचें इनाम तुका जाय जाल्यार हे 3 मंदामेंट, 3 ट्रिपल कमांडमेंट मस्त गरजेचे, हाची गरज आसा आमच्या जिणेक म्हूण जेजू दाखयता. जेजू मस्ट म्हणलो शब्द यूज करता. यू मस्ट टेक अप युअर क्रॉस, यू मस्ट डिनाय युअर सेल्फ, यू मस्ट फॉलो मी म्हणल्यार मस्ट जेजू यूज करता, वापरता. यू मस्ट डिनाय युअर सेल्फ, यू मस्ट टेक अप युअर क्रॉस, यू मस्ट फॉलो मी. जेजू सांगिना की तुका जाय जाल्यार कुरीस खाणें, नाका जाल्यार सोडू. तुका जाय जाल्यार तुकाच तूं इन्कार कर, नातल्यार तुकाच तूं इन्कार करनाका. तुका जाय जाल्यार म्हजो फाटलाव कर, नाका जाल्यार सोड म्हज्या फाटलाव, म्हजो फाटलाव तुवें करचो नाका म्हणून जेजू म्हणना. जेजू कुरीस घेवंक एक आपोवणें इन्विटेशनाच्या प्रास, एक इन्विटेशना प्रास, जस्ट ये म्हूण आपोवणें दिवच्या प्रास इल्लें सडत जेजू सांगता. बागार आमच्या बऱ्याक एक दैवीक नियम दिता. आमच्या बऱ्यापणा पासत जेजू एक दैवीक नियम जेजू दिता. मस्ट म्हळ्यार ग्रीक भाशेन देई म्हळ्यार गरजेचें आसलें, गरज आसा तें नासतना जायना. आतां ताप आयल्यार तापाच्या वखात गरज आसात, तें खाण्यांतल्यान ताप चड जाता. देखून तें गरज आमकां. कार वसाचें जाल्यार पेट्रोल गरजत, ताचे बदला दुसरें जायना. देखून एक ऑब्लिगेशन पाळूंक देई म्हळ्यार गरजेचें घेतलें त्या पाळीचें जाल्लें, गरजेचें जिणेक जाय जाल्लें एक ऑब्लिगेशन, गरजेचें म्हणल्यार पाळूंक आमी जाय जाल्लें तें. ताका एक आदल बदल दुसरें खंयचेंय ना. हें देवा बापाच्या मांडावळेक गरजेचें नेसेसिटी. जेजूचो फाटलाव करूंक आशेवच्या हर एकल्यांक हें गरजेचें. कोणाक जेजूचो फाटलाव करूंक जाय तांकां हें मस्त गरजेचें. आपणें करिनातलें कसलेंच जेजू आमकां कर, हांवें करूं ना तूं कर म्हूण सांगना जेजू. जेजून आपकुशेन ताचो कुरीस काडून ताची कुर्साची वाट तो चडल्या. ताकाच ताणें इन्कार केला आनी ताची स्वर्गाची पदवी ताणें थोड्या तेंपा सोडून आयला जेजू. ताकाच ताचें बरेंपण जेजूचें तो परित्याग करता, जीव आमकां दिता, ताचो जीव वांटोवन पळयन आमकां दिता आनी कुर्साची वाट तो चलता. हें सांगच्या पयलें जेजू सांगता मनशा पुतान कठीण वळवळोवंक जाय.
आतां आमकां कुरीस खाणें तुकाच तूं इन्कार कर, परित्याग कर आनी घे तुजो कुरीस आनी म्हजो पाटलाव कर म्हणच्या पयलें जेजू सांगता मनशा पुतान कठीण वळवळोंक आसा. माथेवच्या वंजालां 16:21 श्लोक. आनी तो कठीण वळवळ्ळो कुर्सार जेजून सांगलें मात्र न्ही, जेजू कठीण कुर्सार वळवळ्ळो. ही जावन आसा अशीर वाट, घे तुजो कुरीस, कर म्हजो पाटलाव, तुकाच तूं इन्कार कर. घे ही ती मंदामेंत अशीर वाट जिविताक व्हरून पावची, जिविताक आमच्या जिविताक व्हरून पावची, जीव दिवची वाट, अशीर वाट ती आमकां क्रिस्ता बरी रुपीत करची वाट. ती अशीर जावं वाट जावं पुरो, पूण ती आमकां निमाणें क्रिस्ता बरी रुपीत करता आनी आमकां पुनर्जीवनपणाच्या मैमेक येवन हाडून पायता. ती वाट तुवें धरली जाल्यार, तुकाच तुवें इन्कार करची, तुजी कुरीस काडूची, जेजूचो पाटलाव करची वाट तुवें धरली जाल्यार ती क्रिस्ता बरी तुका रुपीत करता आनी पुनर्जीवनपणाच्या मैमेक तुका हाडून पायता. म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या गरजांक ह्यो गरजेचें हें, ह्यो 3 गरजेच्यो. ह्या गरजांक आमी गण्य दिना, आमी गुमान दिनातल्यार, ते गुमान दिनासतना इग्नोर केल्यार आमी शीस जावची वाट आमी इन्कार केल्ल्या बरी जाता. शीस जावं, म्हजे शीस जातात गे, शीस जातात गे तुमी, हाळी ही वाट. तूं धाकटेर जाताय गे, हाळी ही वाट. तूं बरो एकलो सीए जाताय गे, हाळी ही वाट. तुवें डिसिप्लीन करूंक, तुवें इतलें शिकोवंक, तुवें वेळपड करूंक ना. ही ती कश्टांची वाट. देखून जेजू म्हणटा ही गरज आमी गण्य दिनातल्यार, ते इग्नोर केल्यार आमी शीस जावची वाट आमी इन्कार केल्ल्या बरी जाता, रिजेक्ट केल्ल्या बरी जाता. आमकांच आमी इन्कार करचें म्हळ्यार कितें? आतां पयलें जेजून सांगलें ह्या 3 मंदामेंता पैकी पयलो मंदामेंत, तुकाच तूं इन्कार कर, टू डिनाय युअर सेल्फ. तें म्हळ्यार खरें, तुकाच तूं परित्याग कर म्हळ्यार कितें? आमकांच आमी इन्कार करचें म्हळ्यार पयल्यान पयलें स्वाकेंद्रीत जिणी इन्कार करची. स्वाकेंद्रीत सेल्फ सेंटर्डनेस आमी सोडचें, सेल्फ सेंटर्डनेस आमी सोडचें, परित्याग करचें. स्वाकेंद्रीत व्यक्ती म्हळ्यार कोण? आतां स्वाकेंद्रीत म्हळ्यार कोण? आपणाच्यो तूं गरजो, माय निड्स मात्र पळोवन घेवचें. पयल्यान पयलें कालें पळोवचें, खंय गेल्यार म्हज्यो कित्यो गरजो आहात त्यो मात पळोवच्यो. म्हाका कितें जाय, माय वॉन्ट्स, माय निड्स जालें माय वॉन्ट्स. वॉन्ट्स म्हळ्यार म्हाका कितें जाय तें मात पळोवचें. मागीर म्हजीं बोगणां मात्र म्हाका पुरो जालें, म्हाका कश्ट भोगले, हांव कश्ट काडटा भोगलें, म्हाका दूख भोगली, म्हाका संतोश भोगूंक ना, म्हाका मोग दिवंक ना, आळसली म्हजीं बोगणां मात्र पळोवचें. हाका सेल्फ सेंटर्डनेस म्हणटा हांव. आनी हेरांच्यो गरजो बिलकूल आमी पळोवन वचना, तांकां पुरासान जाल्या ना, म्हजें पयलें कर म्हाका दी. देखून म्हजीं बोगणां मात्र म्हाका पडोवन गेल्यांत, हेरांकी बोगणांत तांकांय आयकोंक कोण ना, तांकां तांची कश्ट, तांचें दूख आयकोंक कोण नात. हें म्हाका पडोवन वचना. हातूंत म्हाका इंट्रस्टच ना. हेरांचें बोगणां, हेरांच्या गरजान म्हाका इंट्रस्ट ना. म्हाका इंट्रस्ट म्हज्यान मात्र. हाका सेल्फ सेंटर्ड लायफ म्हणटा, सेल्फ सेंटर्डनेस. हें सोडिचें. तुकाच तूं इन्कार कर म्हळ्यार तुजें सेल्फ सेंटर्डनेस तुवें सोडिचें. मोगाच्या न्हू, म्हाका एकल्यान येवन सांगलें कालें म्हळ्यार तिणें तिच्या न्हवऱ्या कडेन सांगलें, म्हाका इतलें मस्त टेंशन जाता, म्हाका स्ट्रेस जाता आनी मांय पडल्या, म्हजी मावय पडल्या आनी पडोवन तिच्या 2 कडेन फ्रॅक्चर जालां, पांयच्या त्या बोटां लागीं 2 कडेन फ्रॅक्चर जालां, पांय सुजला आनी गांठी दूख, तिका दूख आनी एका पांयची गांठ दूख, निसोन पडल्या मांय म्हूण ताचे कडेन सांगलें, न्हवऱ्या कडेन सांगलें. न्हवरो चूर येयलो सांगता मांय पडल्या तें म्हणटा, सोदता दूख पांय गुजो म्हणटाना
कांय तें कितें जालें आतां ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ गेलेंगी वखद केलेंगी खंयच्या आस्पत्रे गेलें खंय ऑपरेशन आसा गी चड जालां गी एक्सरे काल सांगता तें पुरो कांय ताणें विचारुना सांगता तो चूर सांगता म्हणटा तो म्हणलो म्हाका कितलें टेन्शनाक काल तो सगळो दीस काल तो बसलां कामाक आतां मुग दोना इतलें प्रोजेक्ट हांवें करून दिवंक आसा आनी इतलें करूंक आसा म्हाका एक मिटींग कंडक्ट करूंक आसा म्हाका थंय वचोंक आसा म्हाका इतले कश्ट म्हाका रांदतना तिका रांदूंक बरें जावना पोटाक भूक लागतली आनी म्हाका ताणें फोन करचें जालें ताणें फोन करूं ना म्हाका ताचें म्हाका कितलें टेन्शन म्हाका कितलें स्ट्रेस म्हूण ताचें म्हळें त्या वेळार म्हाका कळ्ळें तो मनीस कठीण सेल्फ सेंटर्ड जेजून हें परित्याग कर म्हूण सांगलां लग्नाच्या बेसांत आमी व्हडलो आयकलें मुख्य गरज काय म्हळ्यार सेल्फ सेंटर्डनेस जाल्यार तें खासारी जिवीत बिलकूल मुखार वचना आनी एकल्याक मस्त कश्ट जाता थोडे फावटी पतीन येता न्हू ती सेल्फ सेंटर्ड जाल्यार न्हवऱ्याक एका दिसाचें सूख बघ मेळना तिच्यान सूख ती पळयता आनी थोडे फावटी सोडात न्हवरे सेल्फ सेंटर्ड स्वाकेंद्रीत जालें जाल्यार तांचेच तूं बघना तांच्योच तूं गरजो तांच्यांत इंट्रस्ट घाल्यान तें आमी करून दिवचें हेरांचें तांकां पडोवन वचना तेन्ना काजार जिवा निर्पळ जाता तें निर्मळ्यान मुखार वचना पळय आनी एक रेनिटा तें एक 26 वर्सांचें भुरगें डबल शिकलां हांव तुका मेळना कोण तें शिकलां आनी पुरो तें आणकी काम मेळोना देखून ताणें ताच्या फ्रेंडाक एक फोन केलें आनी ताणें सांगलें आनी ते म्हणाले आळे अशें म्हाका काम मेळोना 6 म्हयने जावन म्हणून तक्षणा आनी लेणी काम मेळ्ळें ताचें फ्रेंड म्हणूंक लागलें एका तेंपार म्हाका ताणें सांगलें आतां 6 म्हयने जाले म्हाका काम मेळोना आनी ताचें कश्ट कितले कडेन कंपनीक घालें खंय परत ताणें ट्राय केलें सांगचें जालें ताका तें सांगच्या पयलें लेणी काम सुरू केलें उलोवंक की एका तेंपार म्हाकाय काम नातुल्लें कितले कश्टालीन गोत्ता आसा गी वगेरा 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 इत्यादी इत्यादी वगेरा वगेरा उलोवंक लागलें आमी आमकांच इन्कार करन जेजूक आमच्या जिणेंत रास करूंक दिजय म्हूण जेजू आशेता तशें म्हळ्यार आमचें एम्बिशन आमचें प्रिफरन्स आमची आशा डिजायर हाचे वयर आमचें एम्बिशन प्रिफरन्स आसा जें आमचें एम्बिशन आसा जें आमची आशा आसा जें पूण ताच्या वयर पयलें कोणाक बसयचें देवाची खुशी करचें जेजू देवाची खुशी करचें तें वयर बसयचें मोगेच्यानो देवाची खुशी करीचें जानेट म्हणलें एक बऱ्या कामार कंपनींत बऱ्या कामार आसलें आनी ताका गांवांत ताच्या मांयक स्ट्रोक जालो ताच्या सासू मांयक स्ट्रोक जालो आनी सासू मांयक मस्त तें लायक करतालें आपणा आवय बापायच्या चड सासू मांयक लायक करतालें कितें म्हळ्यार तिणें आपणाक बरो न्हवरो दिला आनी न्हवरो दुसऱ्या ताचे व्हडल्यांच्यो आनीकय व्हडल्या कामाचें आनीकय चड शिकिल्लें पळोवना आलो पूण आवयन सांगलें हें भुरगें म्हाका बरें आचेडे जारे पुता म्हूण तें सुणेन ताच्या काळजान दवरून काणयलां आतां मांय साबार तेंपा उपरांत हें भायर बऱ्या गल्फान बऱ्या कामार आसलें जानेट आतां ताका काल म्हळ्यार ही पडली हांगा पडून तिका स्ट्रोक जालो तक्षण ताणें राजिनामे दिलें एक हप्त्या भितर ते हांगा येवन आवयक करजें जाल्लें ताच्या सासू मांयक करजी जाल्ली ती कुमोक ती तांकां जतन तें कॅर आनी कन्सर्न तें कितल्या बरें बघून तिका पळयता म्हणना गांवाक आयलें काम सोडून आयलें ताका आणकी जोडीचें व्हडलें घर बांदलां तांणी दोगांयनी काम करून व्हडलें घर बांदलां थोट आनी पुरो बारी बरें केलां आनी सकडी केलां आणकी ताका मस्त आमचें आर्थीक आणकी वयर आसाचें जाता तितलें गोडीचें पयस करचें म्हूण आशा आली पूण ताच्या आशे वयर आनी ताच्या प्रिफरन्स आमकां एक व्हडलें कार आनी परत जायचें म्हूण सांगून प्रिफरन्स जालें गाणयाक ताचें कालें म्हळ्यार आमी हांगा आयल्या उपरांत पुरो काम जाल्या उपरांत आमकां सगळो संवसार भोंवचें म्हणून आनी पुरो आनी जोडीचें प्रमोशन करचें हार्डवर्क करचें म्हूण आसलें कुडलें ताणें ताच्या आशेचे वयर देवाची खुशी बसयली ताणें मागलें आमचें दिसारलें देवाची खुशी कितें गी म्हणून हांवें कालें करचें फादर आतां म्हण विचारलें ती पडली आमी घरा गेले हांव तिका पळयलें आस्पत्रेंत हांव पयलीं आस्पत्रेंत पळयल्या घरा हाडलें देखून घरचें आतां कामाच्या आंत वय पूण घरच्यांनी एक आसल्यार भोव बरें आसलें म्हळें आमकां जायत पत्र हांव पळयतां देवाची खुशी हांवें सांगलें काय सगळें आमची आशा सगळें आमचें डिजायर आनी सगळें आमचें एम्बिशन थंय वचचें हांगा वचचें तें करचें हें बांदिचें तें पुरा ताचे वयर आमी देवाची खुशी घालिचें म्हूण ताका एक हांवें मॅसेज धाडली
ती वाचल्या तक्षण ब्लेस मी फादर, आय सी यू इन मँगलोर म्हणाले. आयिल्ल्यान काम सोडून येवन आतां आनी तिका बरें. ती आयिल्ल्यान ती आतां चलता. ती आयिल्ल्यान तिच्या तातान ती जेवता. ती भितर भायर चलता. व्हीलचॅर नासतना भितर सावरता. बॅक नासतना ती चलता. तें येवन साकरी केल्ल्यान थपड थपड येवन आनी बरें बरें उणून करून दिवन तिचो मोग केल्ल्यांत ती कितली बरी आतां जाली. मोगाच्यानो देखून आमकां सामकें इन्कार करचें म्हळ्यार आमच्या आशेच्या वयर जेजूची खुशी दवरची. आमच्या एम्बिशना वयर जेजूची खुशी दवरची. आमच्या प्रिफरन्सा वयर जेजूची खुशी दवरची. तशें म्हळ्यार आमचो आत्मो नितळ करचो हें एम्बिशन म्हळें करता. थोडे फावटी आमचे प्रिफरन्स टू मच जाल्या वेळार आत्म्याचेर स्ट्रेस जाता. आनी तातूंत हे प्रिफरन्स जाता एम्बिशन जाता डिजायर ताची आशा हाची आशा संवसारी आशा आमचो आत्मो थोडे फावटी मेळें करता. तो क्लियर आसना. तिके घुसपट गोंदळ जाता. देखून तो आत्मो नितळ करूंक जेजू म्हणटा तुमकांच तुमी इन्कार करा. ह्या आशा काडा, प्रिफरन्स काडा, एम्बिशन काडा, तुमकांच तुमी नितळ करा. जेजू बापाची खुशी बसया म्हूण. देखून आमचें जिवीत देवाच्या मोगान देवाचें रास करूंक, देवाचें राज म्हज्या जिणेंत चलोवंक आमचें जिवीत देवाच्या मोगान बरोवंक करचें. सर्गार आमचो आत्मो संपूर्ण क्लियर जाता. मोगाच्यानो सर्गार आमचो आत्मो क्लियर जाता. आमकां खुशागी नागी जेजू देव क्लियर करून सोडटा. आमचो आत्मो सगळ्यांचो नितळ प्युरिफिकेशन करता. आनी देवाची खुशी मात्र आमी सर्गार करता. देवाची खुशी मात द वील ऑफ गॉड. देवाची खुशी मात्र आमी सर्गार करता. पूण आमच्या संवसारी पैना वेळी आमी निरंतरी आत्मीक झूज फेस करता ह्या संवसारी जिणेच्या पैनार आमी संवसारी झूज फेस करता. देखून आमी परत रिपीटेडली देवाची खुशेक आडवेचें तें सगळें आमची आशा, आमचें एम्बिशन, आमची डिजायर आमी प्युरिफाय करून देवाच्या खुशेक आडयेची ती आमची डिजायर, आमची आशा खाडून उडय जाय. जेजू दुसरो मंदामेंत दिता. मोगाच्यानो दुसरो मंदामेंत जेजू आमकां दिता. तो मंदामेंत जावन आसा घे तुजो कुरीस म्हणटा. हो दुसरो मंदामेंत जेजून दिल्लो ह्या ट्रिपल मंदामेंतांत. आयच्या वांजेलांत लगेन 3 मंदामेंत दिल्यात, कमांडमेंट दिल्यात. तातूंत दुसरो मंदामेंत घे तुजो कुरीस म्हण. मोगाच्यानो जेजूच्या खालार आतां आमी मान करता कुर्साक, मानान गौरवान लेखता. ताका आमी कितलो गौरव कितलो मान दिता कुर्साक. आमच्या घरांनी दवरून कितलो मान आनी भक्त तें दाखयता. आदी मागां जेजूच्या खालार एक्सक्रुशिएटींग पेन असो ते संकेत जावन एक्सक्रुशिएटींग पेन म्हळ्यार खोली दूख ताचें तावन कुर्साक तावन देंवल्ली दूख. आतां आमी म्हणटा इंग्लीश डिक्शनरींत एक्सक्रुशिएटींग पेन म्हळ्यार तितली तो थंय तावन आयलो जेजूच्या कुर्साक तावन आयलो शब्द तो. जेजून सोंसुल्ली दूख ती कुर्साची. कठीण म्हळ्यार कठीण ती किळ्यांनी उमकळचें. आनी ह्युमिलिएशन सगळ्यां मुखार कुर्सार मारून उमकळोवचें. ह्युमिलिएशन देखून ताचो संकेत जावन आसलो जेजूच्या खालार. देखून टेक अप युअर क्रॉस म्हळ्यार आमच्या जिणेंत कितें आमकां आडयता, कितें आमकां लोडटा तिची नाका तुका म्हणून तिशी लोडटा पळय रिपेल्स. आमकां कितें कांटाळो येता पळय, कितें आडयता पळय तें तुवें म्हणून लेख. तुका खंयचें रिपेल्स करता, हें नाका तुका म्हूण लोडटा पळय तिशेन. कितें आमच्या जिणेंत भिरांत हाडटा. आनी आमी कसल्याक धैर्य करेज जाय. कोणू करेज जाय. तें करचें जाल्यार म्हाका धैर्य ना म्हणटा आमी. तो लोक कुरीस. आनी तो खाणीचें जाल्यार कली वस्त आमी खाणी जाल्यार ताका मस्तू सॅक्रिफीस करीचें. देखून सॅक्रिफीस करचें तसलें आनी सरेंडर करचें तसलो आतांचो कुरीस म्हळ्यार तें. तुका सरेंडर करचें जालें, तुवें सॅक्रिफीस करची जाली संगत, तुवें कठीण धैर्य जायचें, बेवसो नजो तहलें जेजू म्हणटा काणें आतांत म्हूण. देखून तुवें प्रामाणीक घरांत पती ह्या पतीन जायचें जाल्यार तुका धैर्य जाय. कश्टां फेस करचें धैर्य जाय. कुटुंबान तुका सॅक्रिफीस कुरीस तुजो म्हूण सांगल्यार तुवें कुटुंबा खातीर सॅक्रिफीस करचें तें जायचें तुका तें जाय. आनी कुटुंबा खातीर जेजून सरेंडर करचें तुका जायचें. तुका तें खंय बेवसो नजो तुजें म्हणलें. देखून हाका फातयेनी ट्रस्ट जायचें, फातयेनी जायचें.
देवाक मात तसल्या व्हडल्या सफरिंगांत हांव बरें भायर हाडूंक जाता. म्हज्या वळवळ्यांत हांव, म्हज्या सफरिंगांत हांव, म्हज्या कश्टांत हांव बरें भायर हाडूंक देवाक मात्र जाता. ही हांवें पातयेचें. म्हज्या जिणेंत हांव पातयलां. कितले कश्ट येतना, कितलें सफरींग येतना देवाचेर हांव पातयलां आनी ताणें म्हज्या वळवळ्यांत हांव भायर हाडलां. इस्कालांनी वळवळटाना 2,500 भुरगीं इस्कालांत. बरें रिजल्ट 90च्या कितलें बरें भुरगीं बरें शिकून कांय रिजल्ट नासलें इस्कालांत घाल्ल्या वेळार, कश्टांच्या इस्कालांत घाल्ल्या वेळार बरें. जेजू आमच्या कश्टा वळवळ्यांत हांव आमी डेडिकेट कश्ट कुरीस वयल्या वेळार तवलें कठीण इस्काल हांवें कश्टांचें लढाई मार केदाळाय तवल्याक म्हाका धाडुलो येताना आनी थंय म्हाका सफरिंगा मदें बरें भायर हाडूंक देवान म्हाका फावो केलें. हांवें म्हज्या दोळ्यान पळयलां. हें अर्थ करून आमकांच आमी एंट्रस्ट करतना, देवाक आमकांच आमी समर्पीत करतना, देवाक आमी एंट्रस्ट करतना, म्हाका तो आमी ताका भेटयतना तेन्ना आमी ताणें परवानगी दिल्लें, परमीट केल्लें तें सगळे कश्ट आमी स्विकार करूंक, ते एक्सेप्ट करूंक, तो कुरीस खाणूंक आमी सकता. आमकांच आमी जेजूच्या हातान एंट्रस्ट करचें. म्हाका सांबाळचलय म्हणून. आमचें सफरींग, आमचे ट्रायल्स, आमचे परिक्षा तपासणी, आमचे सॅक्रिफीस हें सगळें क्रिस्ताच्या कश्टा वळवळ्यांक मेळयतना, युनायट करतना आमकां बळ मेळटा आमचो कुरीस काणूंक. ह्या 3 गरजांक तुकाच तूं इन्कार कर, घे तुजो कुरीस आनी फाटलाव म्हजो कर. ह्या 3 अती सुलाभ इजी म्हळ्यार खंयचो म्हजो फाटलाव कर म्हणल्यार तितकें इजी म्हण दिसता. घे तुजो कुरीस, म्हजो फाटलाव कर आनी म्हजो फाटलाव कर. 3 मांदामेंट. तुकाच तूं इन्कार कर, घे तुजो कुरीस, म्हजो फाटलाव कर. म्हजो फाटलाव कर म्हणल्यार तितकें सुलाभ म्हूण भायल्यान आमकां दिसता. शीस जावचें म्हळ्यार वो 3रो मांदामेंट, म्हजो फाटलाव कर. म्हजो फाटलाव 3रो मांदामेंट. शीस जावचें म्हळ्यार ताच्या फाटल्यान वगेत रावन तकली बंद सोलोवन वयचें मात्र न्ही. सिंपली वॉकिंग बिहायंड जिजस न्ही, तें मात्र न्ही. बीइंग कायंड मात्र न्ही, एन्जॉयींग लायफ मात्र न्ही. तसो फाटलाव करचो म्हळ्यार ताचे बरी जावचें, ताचे बरी दयाळ, ताचे बरी मोगाळ, ताचे बरी सोंसणीक, हेरांच्यो गरजो पळोवच्यो, हेरांक सगळ्या काळजान बगसूंचें, हेरांक खुशयेन बगसूंचें आनी गरजेवंतांक पावचें, कुमके साथ दिवचो, सेवा करचें आनी अनितीकताय पळोवन खुशी पावोवन नजो, सताक नितीक पळोवन संतोश पावचें. हें जेजू बरी जावचें. ही जिणी बरी, ताचे बरी फाटलाव जेजूचो फाटलाव करचें म्हळ्यार हें जिणी बरी, ताचे बरी जावचें. आमची ह्या जिणेंत जेजू बरी जावचें. ताच्या जिणये मरना पुनर्जिवानपणांत आमी भाग घेवचो. तशें म्हळ्यार विश्वासान रावोंक ल्हानवीक जावचें आनी मोगां मायपासान जियोंक निर्धार घेवचो. विश्वासान रावोंक लग्न संबंदांत बेसांत आमी विश्वासान रावोंक निर्धार घेवचो आनी ल्हानवीक जावन जेजूच्या मोगांत जियोंक निर्धार काडचो. हें जावन आसा म्हजो फाटलाव कर म्हणून 3रो मांदामेंट. हें 3रो मांदामेंट कश्टांचें देखून तो दैवीक हेल्प. हे 3 मांदामेंट मस्त कश्टांचें देखून डिवायन हेल्प, डिवायन ससाय, सर्गींची हेल्प, ससाय, डिवायन ससाय आमकां दिता. जो कोण आपलो जीव तो वगडयता, तो आपलो जीव तो ह्या संवसाराक आपलो जीव राखता. म्हजे पासत कोण तो जीव वगडयता तो वाटयता. आपलो जीव कोण उरोवंक पळयता तो वगडयता आनी म्हजे पासत कोण जीव वगडयता, जेजू पासत कोण जीव समर्पीत करता, कुसाचो कुरीस घेवन चलता, तो तसो जीव वाटयता, उरयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, हीं उतरां बरवसो दितात. जेजू सांगता सगळो संवसार जिखोवन आमचो आत्मा वगडयल्यार कितें फायदो आमकां. सर्गार सगळ्या तांच्या वय नाट्य प्रास सगळें आमी सॅक्रिफिसा बरी आमी हेच्यो पळया गे आमी संवसार सगळें ताच्या नाट्य येतां, ताची ताळणी येतां, ताच्या ताळणे सगळें
आमी सॅक्रिफिसाद्वारे आमी येचू करचें, देवाचे महिमेक सरी करूंक जायचें. ह्या संवसारार सगळी ताची नाडटा आमकां, तें कर हें कर म्हूण नाडटा. ताच्या सवें आमी सॅक्रिफीस करन आमी देवाच्या महिमा येचू करची तें सरी करूंक जायना. ह्या संवसाराच्या ताळणी आमकां थंय भोवंक या, हांगा भोवंक या, थंय या, ताका पयशे हाका पयशे, हें कर तें वस्तू हे वस्तू, तो जोमो ह्यो जोम पळय, ताच्या सगळ्या प्रास ह्या देवाच्या महिमेक तें प्रास सरी करूंक जायना. संवसार आमी कशें संवसारीचे ताळण्यो तितले आतां आमकां तितलें नाडटा, तितलें आमकां संवसार नाडटा, तातूंत तृप्ती मेळटा, तात्कालीक संतोश मेळटा, पूण देवाच्या महिमेक तें सरी करूंक जायना. त्या काणांनी पळयनातली, कानांनी आयकनातली, दोळ्यांनी पळयनातली ती ती महिमा तें ग्रेस्तकाय आमकां मेळटा. हाका आमकां आपयलां देवान, ह्या महिमेक, देवाच्या महिमेक आमकां आपयलां. ससन जिवीत जोडच्याक जेजून दिल्लें आपोवणें आज नियाळीचें. ससन जिवीत जोडच्याक जेजून आमकां हें आपोवणें दिलां, तें आपोवणें आज आमी नियाळीचें. ह्या आयतारा आनी सगळो हप्तो आमी हें नियाळीचें. तुमकां हांवें सांगचें जाल्यार म्हज्या रिलिजियस बेसांत हें हांवें नियाळ्ळां तितलें दुसरें खंयचें नियाळूंक ना म्हणून. थोबळ जेजूचीं उतरां आनी आज तुमकां दिल्लो सर्म म्हज्या काळजांत हांवें तुमकां दिल्लो. हो हर एका रितीन सिस्टरांक दिला. हर एका रितीन हांवें लोकांक तांकां तें कितलो इजी करून दिवंक जाता तितलो इजी करून म्हण हांवें दिला. आनी हो हांव जाता इतलें नियाळचो हांवें यंत. म्हाका इल्लो वेळ मेळटा जाल्यार म्हजो एक म्हज्या त्या डेयली रिफ्लेक्शनाच्या बुकान बरयलां आनी तें पान हांवें उक्तेन दवरून म्हज्या मेजार दवरचें आनी तक्षण तो बूक काडचो आनी दोळ्या मुखार दवरून वाचचें हांवें. सत्संग जिवीत जोडच्याक जेजून आमकां हें आपोवणें दिलां, तें आमी नियाळीचें. आमकां मेळचें रिवॉर्ड, आमकां मेळचें तें इनाम, तें अर्थ केल्यार आमकांच आमी इन्कार करूंक आनी जेजू आमचो कुरीस घेवंक आनी जेजूचो फाटलाव करूंक आपयलें एक्सेप्ट करूंक जाता. आमकांच आमी इन्कार करून जेजून दिलें आपोवणें म्हाका स्विकार करूंक जाता. घे तुजो कुरीस म्हणलें जेजूचो मंदामेंत म्हाका स्विकार करूंक जाता. कित्याक म्हळ्यार थोलें इनाम म्हाका राखून आसा. देखून हे म्हजो फाटलाव कर म्हणलें म्हाका स्विकार करून एक्सेप्ट करूंक जाता. कित्याक म्हळ्यार थोलें रिवॉर्ड जेजून आमकां दवरून दवरलां, तें म्हज्या उडार, तें म्हाका नियाळटाना म्हजो कुरीस व्होवंक, म्हाकाच इन्कार करूंक आनी जेजूचो फाटलाव करूंक, तें एक्सेप्ट करूंक म्हाका इजी जाता. हें हांवें मस्तू सिस्टरांक सांगचें, मस्तू म्हाका सेमिनारींत आपयल्या वेळार हें हांवें तांकां सांगलां. हें आमी हर एका दिसाक आमी करीचें. आमकांच आमी इन्कार करीचें, आमचो कुरीस घेवचें त्या संदर्भांनी आनी जेजूचो फाटलाव करचें. हर एका दिसाक करीचें. तेन्ना आमचें जिवीत जिवाळ जाता, एलायव अँड एक्टीव इन द लॉर्ड जीजस जाता. मागया, प्रार्थुया. सोम्या, तूं आमकांच आमी इन्कार करूंक आनी खरी कुरीस घेवंक तूं सांगताय, कुरीस घेवंक सांगताय. आमकां इन्कार करना, कुरीस घेवंक तूं सांगताय. तें तुवें पयलें करन आमकां दाखयलां. तुवें तुकाच इन्कार करन तुजो कुरीस तुवें काणयल्ल्या बरी तुवें करन दाखयलां. तें आमकांय करूंक तूं सांगताय आनी आमकां फाटलाव करूंक साध्य केलां. तुवें तें पयलें करन आमकां तुजो फाटलाव करूंक तुवें साध्य केलां. कुर्साच्या बियांतावन आमकां सुटका दी. आतांचे कश्ट आडकळी मात्र पळयनाशें भागार तो कुरीस ववयल्ल्या परी आमकां, तुवें तो कुरीस ववयल्ल्या परी आमकां राखण आसचें. महिमा, तो कुरीस ववयल्या नंतर आमकां राखण आसची ती सर्गींची महिमा, उतरां उरटी महिमा, दोळ्यांनी पळयनातली, काळांनी आयकनातली ती संगत महिमा, ती सॅक्रिफिसाची जिणी जियेल्ल्यांक राखण आसा पळय ती महिमा पळोवंक आम्हा सोमेस्तांक हें देवाचें उतर आयकतल्या विवर्सांक सगळ्यांक ही महिमा फावो कर. तूं जे त्या रास करताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन. दिव्यवाणी